제 가을 봄마른 와주 조루야 대화도 순길 예루살렘 겨 가을 봄마른 와주 조루야 대화도 순길 예루살렘 겨 Babin आमचेमध्ये फादर कॉन्स्टासा तो पिलास शिशो आणि वडील तो हांगा कारोना तांचे घर आहा सो थंय तो वडील सो कितें भाशेन पयले फावट आमचे मदें आयला सगळ्यांच्या नांवान ताका येवकार दिता आनी मिस्टरचे बेटेक आनी आमचे मदें आहा फादर ब्रदर न्यूटन तो डिकन सो तुमी पयले फावटी आयल्यान ती ताका पळोवंक सो तो थोडो तेंप आसतलो हांगा 2 सुमाना आनी मागीर 28 ताचें ऑर्डिनेशन यादनीकपणाची मागणी सो बरोबर ताची बसत आमी मागुया बरे भशेन ताची सेवा जो करता हांगा आनी देवान ताका आदर दिवंक आनी मागण्याचें बोळ आमचें ताका बऱ्याक पडोवंक आनी बरो पाद्री तो जावंक आनी तुमकांय भाव भयणो सगळ्यांक येवकार दिता पोरूं 22 वेर आमचें सगळें बंद जाल्लें हांव एकलोच मिस करतालो सकाळीं मिस केलां सांगें मिस केलां एकलोच आनी आयज हांव खुशाल तुमी आयल्यान म्हण पण बरोबर ही इल्लीशी भिरांतूय आहा म्हजेर कित्याक आमी रिस्क घेवन आयल्या सो देवा खातीर आमी रिस्क घेतला सो सायबीन माय आमचे उजव्याक आनी जेजू हांगा ताजे प्रार्थना करुया आनी ताजे लागीं मागुया सायबीन माय आनी जेजू सगळें आमचे वयलें वायट पयस कर आनी अदीक करून आमकां कुरपा दी आनी बोळ दी अदीक हें करोस आमी तशेंच टाळ्ळें मागीर फुडल्या वरोस आमी नको कितें येतलें तें पूण आमकां आदार दी जे भशेन तुवें फाटल्या वर्सा आमकां आदार दिला ते भशेन बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावे आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं भावा भयणीनो इल्लोसो वेळ आमचे होतूच करून तपासया पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिवया आज आमी सगळीं हांगास आजीर आसां देखून सांतूस पासूस आयचो आमी समोर देवान आमकां दवरले कांय वेळार आमी इल्लोसो देवाचेर शीण केलो आसतलो इल्लीशी आमची पातकां घोडे सुबेज जाली आसतली ह्या पातकांची वळख घेवया नियाळ करुया आनी जेजू कडेन बोगसोणें मागून म्हळें हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत बायगो सजान आंकवार मरेक सगल्या देवदुकान भोगतांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थया सौर पदवीदारा सासणाच्या देवा मनशा कुळाक कालतेपणाचो देख दिवन आमच्या सुरोंडान मनशा सोय घेवचें आनी कुर्साचें मोरण सोदचें म्हूण तुजी खुशी जाली आमचे जिणेंत ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन
ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळूंक कोनवाळायेन आमकां फाव कर. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नवीन तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या शिसाची जीप दिल्या. तकलेल्यांक म्हजे उतरान धीर दिवं. तोच म्हज्या तोंडाक उतरां घालता. आपलो ताळो आयकून खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवं. दर सकाळी तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कड सोडून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाट विसुरतल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केडण्यो करतले आनी म्हजे तिंपी उडयताले तेन्ना पडयान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. ह्या पासत हांव बेमानाची पडवा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजी केबाडां करतात. म्हाका केंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयो नासलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलीशीं सुणी म्हजे भोंवतणी. निश्ठूर मनशाचे पेडे म्हाका धाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विटतात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी आंगावळी आपणा भितर वांटतात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात बडटा तेन्ना सोबे माजार तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यान ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यांनो ताका मान दियात. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो ताचे वंदन करात. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. नाजिवोन पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. जेजू ख्रिस्त देवाच्या सोयबाचो तोरी ताणें ही देवाची गोड आशेन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवंक त्यावून तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी खुर्सार मोरो पोरयान घालचो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गांत, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिली मोडची. आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त इस्फोर म्हूण सगळे रचनेन परगटचे. देवाचे उतोरे. सगळीं उबी रावया. मोरो पोरयान खुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर
खालचो जालो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. आणि सकाळ फुडें मुखेल याज्ञिकांनी जाणट्या शास्त्र्यां आनी आख्खे दोन सभे बरोबर थाराव घेतलो आनी जेजू बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातान घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवाचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हटलें, तोच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय. कितले गुन्यांव थोडे ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे सुमार खंयच्याय एका कैद्याक लोक सांगीत ताका सुटका दिवची चाल आसली तेन्ना वडाय केल्लो हेरा बरोबर कोणकोणीत दवरलेलो बार्नाबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें वडायेन खून केल्लो. लोक फुडें सरून सदांचे रिती प्रमाणे ताणें केल्लें तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हटलें, जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिली तुका जाय? मुखेल याज्ञिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो चड भोय जाणो आसलो. पूण हेरा परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायल्लो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हटलें, तशें जाल्यार जुदेवाच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुका जाय? तांणी नव्यान वयर मारली. ताका कुर्सार मार. तोरी पिलातान तांकां म्हटलें, तो ताणें कितें वायट केलां? पूण ती अदिकूच व्हडल्यान उलयत वयर मारूंक लागली. ताका कुर्सार मार. म्हणटच लोकांक खुशी करून सोदतालो देखून पिलातान ताणें मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक शरमोण दिवन कुर्सार केलो ताचें स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेन राज आंगणांत घालो आनी आख्खे पलटून जमली. ताका एक जांबळे आंगाक घालें आनी काट्याचो एक मुकूट विणून ताचे मस्तकार घालो आनी ताका अशें नोमान करूंक लागले. नोमान तुका हे जुदेवाचे राजा. आनी बेटकाय ती घालून ताचेर तकलेर मारताले, ताचेर टिपी उडयताले आनी दिंडी मोडून ताका नमस्कार करताले. ताची केबाडां केल्या उपरांत जांबळ्यांक काडून नव्यान ताका ताची काशेची आंगवळी घाली आनी ताका कुर्सार केलावन ते घेवन गेले. कोण एकलो वाचूर सिरियेचो सिंह अलेक्झांडर आनी हाचो बापूय केड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो पुरीत स्वरूप वेदीक धरलो आनी गोलगोथा मुंगे कोट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंदरोसा मिसळून ताका पिवंक दिलो पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कितें पडटा तें पळोवंक ताणें सोरती घालून ताची आंगोस्त्रां घातली. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दनपारचो वेळ आसलो. ताच्या आगोवण्याचो ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घालो, जुदेवाचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगा चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्याक आनी दुसऱ्याक दाव्याक. कोट्यामध्ये ताका लेखलो अशें पयर पुस्तकार बरयल्लें आसलें तें खरें जालें. ताणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करून म्हणून. वाह वाह, तूं देव मंदिर मोडून उडयताय, ते 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तर हे कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. आनी तेच परी शास्त्रा बरोबर मुखेल याज्ञीक एकामेका लागीं उलोवन
ताच्यो मुस्कोऱ्यो करताले आनी हेरांक सोडलेली अशें लागी आपणाकूच सोडूंक जायना हो क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय आमी पळोवन स्वप्नांचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो देवून दी ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेवूय ताच्यो चेष्टायो करताले 2 पावसांचेर 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशार कालूक पडलो आनी तिसऱ्या पारार शेवटाक जेजून गोठल्यान ताणें म्हटलें एलोय एलोय लामा सबक्तानी म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय हें आयकून तुवें उबी आसलेल्या थोड्यांनी म्हटलें हो एलिशा आपयता कोण एकलो धांवून गेलो आनी शेतक्यांक हाडून तें बुडून आनी एका बोळयेक लावून ताका पिवूंक दिवंक लागलो म्हणून रावात एलिशा ताका दिवंक येता जाल्यार पळोवया तेन्ना जेजून गोडल्यान हाडून रान सोडलो जसो वेळ बाबा तिमी घालुया कोणाक तिमी घालूंक जायना मान दाखोया आनी जेजूच्या मनाक देव मंदिराचो पड्डो वयर काडून सकल दोशी पिंजलो ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताचे कामकार आसलेल्या शुरकोतीन पळून म्हटलें बरे कोणी हो मनीस देवाचो प्रितीच्या भावा भयणीनो आतांच ही उतरां आमच्या कानार सादल्यान ती जावन आसा लोकाच्या शुभ वर्तमानांतली भावा भयणीनो आज आमी ह्या सांजे वेळार सांतूस पासूस SANTUSPASSUS हे सांतूस पासूस हाचो अर्थ कितें काय कितें हांव फादरांक सोडून सिस्टरींक बी सोडून हांव तुमचे कडेन विचारता सांतूस पासूस म्हणजे कितें वर्सा वर्सा कोत्ता आमी गेल्या वर्सा करूं ना आयज आमी कोत्ता कितें कोण सांगशी म्हाका नजो कोणाचे नजो बरें सांतूस पासूस म्हणजे प्रोसेशन इंग्लीश भाशेन कोंकणी मागीर पुरसां सांतूस म्हणलें पवित्र पुरसां होली प्रोसेशन इतलो जावचो अर्थ मिनींग सांतूस पासूस होली प्रोसेशन भावा भयणीनो आमी केन्ना हें प्रोसेशन हो पुरसांव आमी केन्ना काडटा आदल्या काळार जुदे तांच्या काळार एक देशांत राजा पातशे आसताले लोक आसतालो फौज आसताली आनी एक देश दुसऱ्या देशाचें आक्रमण करताले झूज पेटयताले झुजताले आनी जो राजा हारलो तो गेलो जो राजा जैतिवंत जालो तो आपणाचो आख्ख्या देशाच्या लोकांक एक पुरसांव काडटालो राजा जैतिवंत राजा आनी सगलो लोक एकठांय जावन ते राजा जिखलो म्हूण आमकां सांबाळ्ळ्यात म्हणून दुस्मानाच्या हातांतले खुशालकायेन नाचताले खुशालकायेन हेल किंग नोमान तुका पातशे आमकां राखले आमकां सांबाळ्ळें म्हणून हे भाशेन ते पुरसांव काडटले भावा भयणीनो ही पुरसांव जावन आसली त्या काळार खुशालकायेची जैतिवंतांची पुरसांवां लजेची पुरसांवां आनी दुखाची पुरसांवां एक उदाहरण दिलां हांवें खुशालकायेचो एक राणेक म्हणटा भुरगें जालें चलो जालो कुंवर जालो
सगळे डुम 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 पेरगांव घाली येताले ओ लोकां म्हणटाले आयज कुशालकायची खबर सगळे लोक एकठांय जातात खंयची कुशालकायची आयज आमचे राणीबाईगेर कोर जाला सगळीं नाचतालीं व्हड जेवण करतालीं सगळें करतालीं एक कुशालकायची खबर आनी प्रोसेशन पुरसांव काडटलें लोजेचें पुरसांव जो कोण स्पियोनेज करता आपणाचो देश दुसऱ्यान लावन दिता स्पाय आकांतवादी क्रिमिनोर आनी असल्यांक हेंचेय पुरसांव काडटाले तशें ते आख्ख्या गांवांत आख्ख्या देशांत तांकां भोंवडायताले ओल्डली लॉज इग्नोमिनी म्हणटा ती व्हेरी व्हेरी शेमफूल ओल्डली लॉज ताच्या कुटुंबाक आनी देशाकय गांवांकय व्हडली लॉज सो हेंय पुरसांव ते काडटा लोजयेचें दुखाचें दूख कोण मेल जाल्यार बरो मनीस कोण मेल जाल्यार सगल्यांक दूख जाताली गांवांत दूख जाताली घोराब्यान दूख जाताली सोयऱ्यां दायऱ्यान दूख जाताली शेजार सामाऱ्यान दूख जाताली आनी हे दुखाचें पुरसांव काडटाले हांव आतां आमी मरना पण पुरसांव काडटा आमी मोड्या आठा भितर इगोचें मागीर दुखाचें लोजेचें आनी कुशालकायेचें हे घडण्यो घडल्यात जाल्यार पुरसांव काडटल्यो भावा भयणीनो त्या काळार जेजूच्या काळार असली आतां पुरसांव काडून असले जायते देखावे आसले आनी एक देखावो म्हळ्यार जेजूच्या खांद्यार खुरीस आनी हेवदन सायबीन मांची मुर्ती 2 मिलियन मोर दॅन 2000 ही घडणी घडलोली खरीच घडणी घडलोली ती आज आमी ह्या आधुनीक काळान एकदम जिवाड कोत्ता लॉंग एगो वी हॅव नॉट सीन आतां आमचे भारत देश स्वतंत्र जालो वो आमचो गोंय स्वतंत्र जालो रिपब्लीक जालें गोंयांत जालें त्या काळार आमी कोण आसूं ना त्या काळार जहालान वाला बाग इतलो रोगता पूल जालो मारून सगळे लोकांक जायत्यांक मारले जायते लोक देशा पासत मेले महात्मा गांधी हे पिक्चर तुमच्या दोळ्या मुखार पळयलें जाल्यार तेजे आमकां जायते देखावे दिश्ट पडटा आमचे काळार घडोव ना ते पूण हे देखावे आमी पळोवन हे पिक्चर आमी पळोवन गांधी हे पिक्चर पळोवन वा आमच्या देशाचें पिक्चर पळोवन आमी उगडास कोत्ता आमकां एक उगडास येता हे मनीस देशा पासत वावुरले बरें करपाक वावुरले देश सांबाळपाक वावुरले आमचें गोंय सांबाळपाक वावुरले तांचो आमी उगडास करता आनी हर एक देखावे आमकां उगडास करता आनी किरीत भाशेन हो उगडास चालू दवरता आमी आमचे फुडले पिळगेक आमचे फुडले पिळगेक नेक्स्ट जनरेशन दे डोंट नो आनी ते आमी हे देखावे आमी चालू दवरता आयज आमी जेजू खांद्यार खुरीस हें बिश्टें फकाण न्हू त्या काळार जेजून हान मारलो आख्ख्या संवसाराची पातकां आपणाच्या खांद्यार घेतलेली जेजू बातिजम घेवपाक पडलो कित्याक जेजू बातिजम घेवपाक बातिजम कोणाक दिता पातो तांकां मूड पातो आहा तांकां ओरिजिनल सिना तें आनी एक्चुअल सीन करता बातिजम दिता जेजून केसलें पातो करना पूण जेजू कित्याक हो बारादी कित्याक दिलो 2 कारण आहात 2 कारण पयलो दाखोवपाक जेजून आपल्या देवून आपलें कालतेपण दाखयलें जुवान बातिस्ताच्या हातांतल्यान हें स्नान घेवन जेजून आपलें कालतेपण दाखयलें हो तो कालतो मनीस तो कालतेपण जालें आनी दुसरें कारण म्हणल्यार जेजून हो फुरीस घेवच पडलो बातिजमाचो त्या वेळार जेजून हो फुरीस घेवपाक सगळ्या पातकांचो फुरीस आपूण हांदार घेतलो आपणाच्या आनी हांव वाट चलतलो हे 2 कारण मेन जेजूक जिवाच्या हातांतल्यान बातिजम घेवच पडलो दीज आर द मेन रिजन आनी हे त्या काळार बातिजमा त्या दिसा जेजून हें घेतलोलें आयज जेजून ते कालवार पर्वतार हें साकार केलें खालतो जालो गाडवा इतलो खालतो जालो
मारून दिला आपणाक मजकूर करपला कांदा माथ्यार फुरसा कांटे हांदार फुरीस आख्याचे आंग सगळें फाफसून वयतलें सोयत्यांनी मेल गिब्सना पिक्चर चड पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें दूख जेजूचें ओके आनी तेन्ना आतां हें स्नान रोगताचें बातिझम म्हणटात आमी स्नान संस्कार रोगताचो स्नान जेजून आतां त्या दिसा हांदार फुरीस घेवन कालवार पर्वत चडलो रोगतां शिवर जालें तेचें आनी वाटेक कांय बरयना म्हणटा होली लँडान तुमकां पावल्यान जाल्यार जेजूचेर खांदार कुरीस घातलो तेन्ना जेजू नाकारलो ताजो वेट कितलो तो झापास करून घाल तेचेर तो आवट ऑफ बॅलन्स जाला आनी तेणें हात मारलो एक वण्टीचेर हात मारलो तो आखो हात ते वण्टीचेर आज पर्यंत कांतयल्लो आहा आज पर्यंत जेरुसलेम कांतयल्लो पडयलें तें तर भावां भयणीनो हें वचोन घेवन जेजू परत चल्लो 3 पावटी शेवटलो 3 पावटी आवय धांवून येवन आपणा एशिया म्हण आपणा पुता वेंगोवपाक सोदताली शिपायान ते एक निकळायली 3 पावट पडलो अस्कोच जालो जायना जालें कालवार पर्वता कट्टा म्हणटा त्या जाग्यार वचपाक हो फुरीस ओडत ओडत जेजूक शोक्ती नासली शिपाय भियेले आनी सिरेनेच्या सिमावान जेजूक पावपाक आदार दिलो आनी मेल गिब्सन हेचें पिक्चर आमी पळयलें जाल्यार आमकां जेजूचे हाल आमी आमच्या मनान कारण आसतलेच भावा भयणीनो जायते कोश्ट जेजून भोगले जायते उणें तुजें लुतें मारलें कितें मारलें सगलें मारलें आनी वदन आज तिची आवय आहा ते काळार ही ओकळ वस्तोरी हांव म्हणटा सायबीण मांयचें दूख म्हज्यान आतां तुमकां सगळें सांगूंक जायना आमचो रेमी क्लासो जो ना बापाच्या गोपान पडटलो आंकवार मुणीचें दूख आपणाच्या कांतारान सुपश्ट आमच्या कानार सादयलां ज्यो रोज आमचो एकलो भाव आहा काशींतलो पांय एक वायट परिस्थितीचेर पावलेलो एकलोच आपुरबायेचो आवयचो पूत कशें आवयक पिडापी दितालो कश्ट दितालो दूख दितालो आनी आखरेक पांय उखलतना काळजा हाताक घेवन मेलो पांय तसोच उरलो कितले जाले ते पांय काशीन बांदना जालो उरना जालो वयर येवपालो आनी आवयक रडोन उगडो आसलेलो आपणाचेर उखल्लो म्हण ह्या पुतान आपणाचेर पांय आनी म्हणटा रडोन म्हणटा बाबा तुका बक्षीत म्हण आतां पांय सकला काशींत वयता पडटा ही आमच्या रोज ज्यो रोज भावान कांतार आमच्या कानार सदैल आमी बेसबरीन जाणा तर सायबीण मांयचें दूख जावन एकल्याच्या काळजांत आसा तरी पूण आपणाच्या पुताक सहभागिलीपण दिलें पुताचो पाटलाव केलो दुकान ती रोडली तेचे बरोबर दुसऱ्यो वस्तू आहल्यो आतां आमी वेरोनिका आमची बाय कांतार कोत्ते आमी नियाळ कोत्तले तो सायबीण मांयचें दूख आमच्यांनी आटापूंक जायना एक आवयचे 7 दुख्यो तेच्या काळजांत रोंबलोल्यो आमच्यान त्यो सुटाव करूंक जायना पूण ही आवय काळजीदार वस्तोरी हें सगळें आपणाच्या काळजांत सांबाळून नियाळ कोत्ताली आपणाच्या पुताचें कश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण भावा भयणीनो सगल्यांक आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा चलये तुजो कुरीस उबार तुजो 2 दिसाचो कुरीस उबार आनी चल ह्या म्हज्या फाटल्यान भावा भयणीनो आमकां जेजू भाशेन जेजू कश्टवलो दुखवलो तिची आवय कश्टवली दुखवली आतां हे कश्ट आनी दूख दर एक
क्रिस्ती भावा भयणीच्या जिवितांत दिसून येता ओ ना? सुख आणि दुःख हे आमचे दोन्ही जिविताचे पावंडे बायपास करूंक जायना. सुखूय आता आणि दुखूय आहा. हें दूख फकत सुकून दूख तें बायपास करूंक जायना. तर म्हजो प्रश्न आयज दर एक आमकां सगल्यांक जावं पाद्री माद्रींक माद्री भयणांक भाव भयणांक लौकीक भाव भयणांक आमकां सगल्यांक आमच्या कुटुंबांक सगळें दूख आहा? येस ओ नो? आहा? एकलो कोण येस म्हण म्हाका दूख आहा आमकां दूख ना? ना बरें आहाय म्हणून आमी चल. सगल्यांक दूख आहा. आतां हें दूख हांव विस्कूट हांवून सांगता कोण कोणाक दूख आहा तें. धाकटुलें जाल्लें भुरगें हे जाल्ल्या भुरग्याक दूख आहा? आहा? ना? धाकट्या भुरग्याक कोण मुयेन घांस मारल्यार ओ काका सुसू केल्यार तें कोटा? कोट तेका? ना तें रडटलें पळय की ना? हें दूख न्हू तेजें? सांगो कोणा? सांगो कोणा? रड म्हणटकच मागीर पळोवपाचें तेका कितें जालें काय म्हूण सगळ्यांक पळोवपाचें कितें जालां? थोडी जाल्यार तेका सांगो कोटा? जोर येयला सांगो कोटा? ना. सो हें सुपुल्या भुरग्याचें दूख. धाकटुलीं भुरगीं आहात मस्त करता हिंगा थिंगा कोण मोच सांडटलें कोण आनी कितें करता कोण हें फोटोलें तें फोटोलें तें कोण? तेंगे हेडतो सांगलेलें आयकनाय. धाकटुलीं तीं भुरगीं 3-4 वर्सांचीं मस्त करता आमी पेटयता तेंकां. पूण तें तेंगे दूख तें नकोय आपणें प्रेसा वस्त फोड म्हूण टाटको शेवटून मारलो बॅटरी दिवो मोडलो इतलो मार्गेचो मारोग आनी हांव पेटयता तें तेंगे दूख तें समजना. तरणाट्या भुरग्यांक वाडलोल्यांक एडोलेसंट आनी एबाव तेंकां दूख आहा? वय तेंकाय दूख आहा. कित्याक ती पळय मस्त करता केन्ना कितें सांगलां शट माय तूं कोण? डॅडी शट हांव म्हाका जाय ते पयशे कोत्तलो तुगे आयकना तें आयकना म्हाका आपणाक जाय तें कोत्ता आपूण हिरो हिरोईन म्हणटा कितें सांगलें आयकना. बाय बरे भाशेन न्हेसोन वच गो इगोर्जे तें पिंजलो कितें घालून वयता पॅन्ट आनी शर्ट ब्लूज शट अप. सो तेंकां बरे भाशेन सांगलें एक मन वचना तें तेंगे दूख. मोदील पिराय मिड लायफ एज पावल्यात आमी आमकां दूख आहा मिड लायफ एज हे इदादीर? वय कित्याक घोव बायले समजना बायल घोवा समजना बायल जावन आसा घोवाक एक कांटाळो एक हुरीस घोव घोवाक बायल हुरीस. मागीर आमी आहाय जुटीचेर पाद्री माद्री आहाय आमगे हे पदव्यो जायो ह्यो हे व्हडपण जोडपाक जाय प्रिंसिपल जावपाक जाय कोणा व्हडल्यो व्हडल्यो पोस्ट जाय ते मेळना ते मुगे फुरीस ते मुगे फुरीस. हांव समजना सुपेरियर म्हाका समजना सुपेरियर मेंबराक समजनाय एकामेकाक समजनाय ट्रान्सफर जावन हांव वचना हे फुरीस आमकां पाद्री माद्री जिवितान आहाय फुरीस. मागीर आमचे भाव उत्तर पिरायेर पावलोले क्रॉस 70s 80s टचिंग 90s and 100 तें फुरीस आहाय? हय तेंकाय फुरीस आहाय. तेगे फुरीस कसलो तेंचो चायल्ड सेकेंड चायल्ड एज तो येवप तो येताय खुंयच्यान वयताय सांग देरकाण खंय चलत रावलो रस्त्याक गेलो होंडान गेलो थिंगा होंड्यान गेलो तेंकां मना तेंगे हें चलना सगळें हें वायरींग गेलें तो तें पणयलां. सो तेंकां सांबाळपा आनी एक मनीस धाकट्या भुरग्यांक सांबाळपा एक मनीस. सो भाव भयणो हे सगळे तरेचे आमच्या जिवितान
कोणान फुरीस नाय म्हणून सगल्यांक आहात ते फुरीस, म्हाका तुका सगल्यांक आहा. पूण जेजू कितें सांगता मग त्या फुरीस जे उत्पन्न जाल्यात ते फुरसा रोवनाका, फुरी सोडून धांवनाका. डोंट रन अवे, बट टेक द स्ट्रेंथ. काळजी घे, काळजी घे. उखल तुजो फुरीस एक एकल्या जिवितान फुरसाचो एक एक वेट आहा. उखल तो फुरीस आनी चलया म्हज्या फाटल्यान, आनी हांव तुमकां शांती समाधान दितलो, जरूर दितलो. तर भावा भयणीनो, तर कोणा फुरीस नाय म्हणाय, सुखूय आहा आनी घडये आमच्या जिवितान दुखूय आहा. जेन्ना दूख येता, जेन्ना सूख येता तेन्ना हाय हाय कोत्ता आमी, आनी जेन्ना दूख येता नाक साहेबा नाक साहेबा. बागेन फ्रांसीस शावियराक सपनांत ही फुलां आरो दिसपलो आनी एक वदान कांट्या आरो दिसपलो. आनी फ्रांसीस शावेरान म्हणलें, फूल नाकाय म्हाका सायबा, म्हाका हे कांटेच दी. सो भावा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर जिवितांत तरी हें दिसून येयलें जाल्यार सगळें आमच्या जिवितांत हे देखावे आमच्या जिवितांत आसात. जावं सुखाचे, जावं दुखाचे, जावं खुशालकायेचे, जावं एकदम शेमफूल लजेचे. उबारया आनी जेजूचो पाटलाव करया आनी जेजू कडेन मागुया, सायबा म्हजे खुरीस जे म्हाका दिल्यात ते ल्हवू कर म्हण. आनी किरीत भाशेन आयच्या हांदा फुरीस घेवन आसलेले जेजूचे मुर्ती कडेन आनी सायबीण मांचे मुर्ती कडेन आमची सगळीं जिविताची विघ्नां, वायट जे उपरासता, तरेतरेचे खुरीस आमच्या जिवितांत उपरासतात, तेन्ना आमी तांचो आदार, सहकार, शक्ती, बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. भावार्थाची मागणी म्हणून स्वत मानता देवाक, स्वत मानता देवाक, पदवीधर बापाक, स्वर्गार आनी प्रितीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं खूब सांबाळलो, आंकवार मुत्यान जल्मलो, कोस सुसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकितलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, स्वर्गात देवबापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. संवसारांतल्यो मनशां पेटोवन तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो चलत्यो आनी ओळख्यो ओगोडितात कश्यो मानत्यो. तुज्याच मोगान बुदाक धाडलो, बाकी सोडून तकली सोयलो, तोच मेळ तुका करता पळय आनी आमचे काकलू देवोय. तुज्याच मोगान बुदाक धाडलो, म्हज्या भावा भयणीनो, आमचे बलिदान पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागत. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या कोणवड्या बापा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं
तुझे बोगसणे आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम लग्नाक लागून योजनाक लागून तुज्या दोयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं. आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवें आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापासूर पदवीधरण शासनाच्या देवासूर कड्यांसूर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधी तो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश दोगसोसले आनी आपणाक फावो नासली कास्त नोश्ट्या मनशांक पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता आनी निरंतरी ताची स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Dągająco serwespertum. Povit, povit, povit. Dągająco serwespertum. Zordani sosar bolan. Tuja बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावंक ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेत, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावाळताचो गोठ परगटुया. आमी तुझे मरण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शोतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Francis amche pap seba, Philip amche business seba, and era sokle padring priti mokant vadoe. Punochon panaso boroso durun melan tiam che sukle babani kakutkor. Tankani tuje isagutin mela somesta, tuje pozorit mukamol prek paukor. Ama somesten chi daya kuno makta. Tiplos lok babern no mela.
हांगा थी लाखांनी लोक मेला तांचो उगडास करुया आनी मागुया तांचे बसत कितलो लोक लाखांनी हॉस्पिटलांनी आहा तांचे बसत आमी मागुया आंकवार मरे देवाची माई संगती ती पुती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरून दिता सर काळी तुका मानवल्यान सगल्या भक्तां बरोबर भाग्योन सेवाज बरोबर सासूच्या सुखान आमकां वाट दी ताजे संगता तुजी महिमा गावन आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताल त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकयलें प्रार्थन ह्या वेळार सगळीं आमी उबारून म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गा जाता जशी संवसारांत आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बोगस आमकां ताळणी पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वेस्पर सोर वायटांतली आमकां निवड दया करून हे जिवितांत सहज आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरून राज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान ओतरता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक आसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर मृतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचे डिश घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमची सवें आसूं तुमचे सवे आसूं प्रिती मोगान एकमेकाक शांती दी देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी हो जेजू हे मुंड्या स्वताच्या रुपान हाजीर आसा निरो अपराधी आसूनय अपापी आसूनय पातका विणे आसूनय जेजून चडान चड दूख सोंसलें कश्ट सोंसलें आनी कुर्सार लोजेचें मरण सोंसलें आनी हो जेजू ह्या मरणा उपरांत आमकां नवें जिवीत उगडापें केलें जेजून उगडापें केलें आनी हो जेजू ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान हाजीर आसा ताका शेवता ती सगळीं सुभागी सौम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थया भोव मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें कुर्साक किडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारयल्लें रगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो बाबाट घोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी भरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुमची सवें आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाड देवाचे व्हड उपकार